पास्काचो 5वो आयतार वरोस. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटले, हांव खोरी दाखवील आनी म्हजो बाप कुळवाडी. म्हजे सगळे फळां दिना तो दर एक फाटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फाटो ताणे अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजे सवे रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रावतां. फाटो दागवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशी फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सवे रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फाटे. जो म्हजे सवे रिगून रावता आनी जाचे सवे हांव रावता तो शुभाम फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेन तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सवे रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलोल्या फाट्या सारको सुकता. असले फाटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवे रिगून रावशात आनी म्हजी उतरां तुमचे सवे रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी शुभां फळां दिवची आनी म्हजे शीस तुमी जावचे, ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमी सगळीं देवाची भुरगीं जाल्याव आनी दर एका साक्रामेंता वरवीं आमी देवाक चिटकून रावता. आयज जेजू आमकां उगडास करता की आमी फाटे ताका चिटकून रावूंक. जितली आमी जेजूक चिटकून रावता तितली आमच्या जिवितांतल्यान बरेपण दुसऱ्यांक आमी दिवंक पावता. बरेपण दुसरी अनुभवूंक पावतात. जेजू विरेन आमच्यान कांयच करूंक जायना आनी जेजू वरवीं आमकां बळ मेळटा, शक्ती मेळटा बरी फळां दिवंक. दर एका साक्रामेंतांतल्यान आमचे संबंद देवा कडचे जिवाळ करूंक आनी आमी सगळीं बरी फळां दिवंक देवा बापाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमेन.